मोगाच्या म्हज्या भाव भयणीनो, ही काणी आनी द गूड सॅमेरिटन ही सारकी फेमस काणी, सगल्यांक लागता ती. जायती वर्सां आदीं लोकांक लागलेली, तूं खंयच्याय धर्माचो आसो, ही काणी सगल्यांक. दीज आर द टू स्टोरीज विच आर व्हेरी फेमस, द गूड सॅमेरिटन अँड द प्रॉडिगल सन. ही प्रॉडिगल सन म्हणल्यार कितें? प्रॉडिगल उतर म्हणल्यार तो एकदम इबडायता, इबाडलेलो पूत, लॅविशली आपणाचे पयशे मोडटा, एक्स्ट्रावेगंट, जेनरस, म्हणजे आपणाचे न्हू ते दुसऱ्यांक दिता, मोडटा, चिती नासतना दुसऱ्यांक दिता. जायतो लोक म्हणटा हो इबाडलेलो पूत, हो दिस इज द प्रॉडिगल सन. पूण ती काणी प्रॉडिगल सनाची न्हू, ती काणी प्रॉडिगल फादराची, ही काणी प्रॉडिगल देवाची, जो जेनरस आपणाच्या धाकट्या पुटाक अशी कांय मेळोंक सोना तोरी तेका दिता. ही जेनरस, तांकां लायक नो विथआउट काउंटींग द कॉस्ट ही गिव्स दॅम जेनरसली. आदी लायक लोक म्हणटाले ओके इफेन काडटाले केन्ना केन्ना उजो बा, आनी मागीर लोक बदलतलो. आदी कितें जातलें म्हणजे आदलो ओल्ड टेस्टमेंटांत आमी दाखयतात म्हणजे देव सारको रागार, तुवें बदलूंकूच जाय. आतां जेजू दाखयता आमकां एक मोगाळ बाप, तेचे आमी थोडे क्वॉलिटीज पळोवया. हो देव कशें आमचे ओन डिफरंट. पयलें म्हणल्यार तो दुसऱ्यांक फ्रिडम दिता. आपणाचो धाकटो चेडो म्हणटा आपणाक वसोंक जाय, तो तेका अलाव करता. जे तेका करूंक जाय तो तेका समजायता, पूण तो समजोना जाल्यार तेका अलाव करता. ही गिव्स फ्रिडम. तो लोकांक नॅक करिना. थोड्यांक सोय आहा नॅक करपाची, तो तें करिना. तो सांगता, बरे भाशेन सांगता, एक दोनदा सांगता, तीनदा सांगता, मागीर ही अलावज. गॉड अलावज अस. जोरी तर आमी वायट वाटेन विचून काडले, तेका खबर आहा आमी वायट जातले, पूण तो अलाव करता. कित्याक? फ्रिडम तुजेर, तुजी जबाबदारी तुज्या हातीन ना. आपूण तुका सगळें दिवंक शकता, तुका शिटकावंक शकता, पूण तुजो चॉयस केन्ना देव घेना. दॅट इज आवर गॉड. हे जेजू सांगूंक सोदता. दुसरे वस्त म्हणल्यार म्हाका कळोन येता, एकदां तो पूत गेलो, तो थिंगा रावता, 2 दिसां रावता. व्हडलो पूत तेका सांगता सो कित्याक रावता तूं? लोक तेका शेजारी सांगता जाल्यार कित्याक रावता तूं? पूण तो रावता. ते एक आनी एक पिक्चर आमी पळयला आसतले. ही स्टँड्स एट द डोर, ही नॉक्स, ही स्टँड्स एट द डोर अँड नॉक्स. आनी आमकां जाय जाल्यार आमकां भितर येता. टू वेट म्हणल्यार कितें? ही इज रेडी टू बी इन्सल्टेड. देव आपुणाचो इन्सल्ट घेवंक तयार आसा. म्हणजे तुका जाय जाल्यार तुज्या काळजान देवान नॉक केले, तुका उगी राव येता, ना पूण कांय करचें ना. तुका जाय तुका यू कॅन जस्ट रिजेक्ट, बट ही वेट्स. चॉयस इज ऑलवेज युअर्स. तो ही इज रेडी टू बी इन्सल्टेड. ही वेट्स पेशंटली. तिसरी वस्त म्हणल्यार जेन्ना तो येता, तो दाराशी येता, तो पळयता, पयसून तो वचोन धांव मारता. त्या टायमार केन्ना दादलो असो धांव मारचो ना. ओन्ली वी हॅव वन झाकियोस धांवता. केन्ना धांवचो ना. तो आपणाचो लोप काडून वयर काडून केन्ना धांवचो ना, पूण तो धांवता. कित्याक? शेजाऱ्याचो सगलो लोक म्हणटलो ओ पळय तुजो चेडो येयलो, कितें जालें तेचें? तो तेका वयता, तेका आपणाचो पूत कसो करता, तेका मुदी घालता, तेका आंगोस्त्र घालता, आनी तेका आपणाचो पूत कसो घेता. कोणाक कांय म्हणोंक जायना आतां, कित्याक पाय हा आनी तो आतां पूत भाशेन हा. ही हॅज नो चान्स. दीस इज आवर गॉड. ही एक्सेप्ट्स. जेन्ना आमी पातक करून परत देवाशी येले, वी आर लायक नॉर्मल, लायक वी आर विथआउट सीन. तशें जेन्ना आमी देवाशी परत येता. चवथी वस्त म्हणल्यार खुशाल. जेजू सांगता जेन्ना एक पातकी मनीस आपणाच्या जिवितान बदलता, आख्खो स्वर्गा थिंगा खुशाल जाता. हेच आमी पळयतात. पाटकुलो कातरलो, जायते वस्तू, जायते सेलिब्रेशन. कित्याक? एक मनीस जो भायर गेलोलो तो आतां परत येयला. आमचो देव ही रिजॉयसीस. जेन्ना आमी आमची पातकाची वाट सोडून परत जेजूशी येता, तो खुशाल जाता. आनी 5वे वस्त म्हणल्यार तो व्हडल्या चेड्याक कन्सोल करता. तो तेका समजायता. व्हडल्या चेड्याक जायते सांगूं येता आपणाच्या पायक, बट ही कॅन नेवर बी लायक द फादर. फादर हू इज जेनरस, हू इज एक्स्ट्रावेगंट, हू तो प्रॉडिगल फादर, लायक नो मोडटा सगळे आपणाचे काळीज मोडटा आपणाच्या पुता पासत. तेका फ्रिडम दिता, तेका तो रावता, तेचे पासत तो तेका बरे भाशेन हाडटा,
तेचे पासून तो एक सेलिब्रेशन करता. आपणाचे पासून तें करूंक नासतलें पूण तेचे पासून तो करता. आनी मागीर तो व्हडल्या चेड्याशी वचोन तेका समजायता. हो जावन आसा आमचो देव. आदी भाशेन न्हय आमी कितें बियॉन्ड आमी फॉलो करता तशें न्हय, पूण हो देव चड मोगाळ. त्या पासून तो आमकां आपयता आमी मोगाची मनशां जावं, आमचें काळीज आनीक व्हडलें करूंक, दुसऱ्यांक आपणावंक, आमच्या घोराब्यान आमच्या शेजाऱ्या मोदेकार दुसऱ्यांक आपणावंक आमकां देव आपयता. सांत फ्रांसीस शावेरान हो देवाचो अणभव तेका सांत इनासान दिलो. आपणाच्या रेतीरांतल्यान तेका हो 30 दिसाचो रेतीर करून तेका हो अणभव मेळलो. आनी तेका कळ्ळें की हो देव आपणाक जायतो व्हडलो, हो देव चड मोगाचो, आनी हो मोग दिवंक तो दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी गेलो. आयज म्हाका दिसता आमकांय देव आपयता हो मोग, हो आयडिया ऑफ दीस गॉड, न्यू गॉड, नॉट दी ओल्ड गॉड ऑफ दी ओल्ड टेस्टमेंट हू इज अ कंटिन्युएशन, बट हो चड मोगाचो हो जेजू सांगूंक सोदता, जो आमकां आपणाचो मोग दिता आनी आमकां आपयता की आमी बदलतले म्हणून. आमेन.